कानिकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भोगताचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां आतां नेट पडून दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आती आतां आनी सदां काल. आमेन. संतोसाचें मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. बोडव्या गाब्रिएला नाकवाय मरे खबर दिली की देवाचो पूत तिचे कुसवेंत येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज हें आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां आतां न्हीद पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उपचातली सगळ्या आत्म्याक सरकार भर बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर. आंकवार मारिया गोरबेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयन्यां रावली. आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची इचकुलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोरच्या त्या दिसा
उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नवान मरे गुपेन बलोले सर्वेस पोच तेंसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू वागेन मरे देवाची माय आम्हा पियां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल अमेन. ओ म्हजे जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां हेमखणाच्या उपचातली सगळ्या आत्म्याक सरकार बरोबर करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारिया बालका जेजूक पेल्या शारांत गोरवांच्या गोट्यान मजती मोदें प्रस्तूत जाली. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय हांव आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेडार अमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोल तुजे तायें आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवत मरे देवाची माय
आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेळ नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेळ मोयमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकार बरोबर करून चड गरज आसलेल्या चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलांत आनी ताका सांत सिमाच्या हातांत दिलो आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बुक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन नमान मरे गुरपेन बरले सर्वेस पोवचे तें दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू बागेन मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेडार मेन म्हज्या बापताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काला मेन ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकार बरोबर करून चड गरज आसलेल्या पांचवो मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव तेंपलान मेवलो आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायज एस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेळ नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेळ नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेळ नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेळ नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई अवाप्या खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई अवाप्या खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई अवाप्या खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई अवाप्या खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई अवाप्या खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई अवाप्या खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या वच्यांतली सगल्या आत्म्याक सरकार बरोबर करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणे काकुतीचे माई तुगे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांचो आमी परदेशी येविशी बालका तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून दोन करून माई तुका प्रार्थांव. आमचे दोया शारांतनी तुजे काकुतीचे नदर घाल. तू कोनवाली आनी मोगाद उलोवप आंकवार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसला तेमकां फावो जावच्या. बाप साहेबाच्या इंते सवा पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस एस आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां आतांनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाची माई अवाप्या खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोय बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज सगल्यांक हे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट भेटिता ग्रेग गामा देवाक दिनवासून आपली बरी भलायकी पासत. दुसरे इंतेसांव आमी भेटिता सोपून गेल्ल्या पॉल जॉयल आनी सांताना वालीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. विना फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. कालच्या दिसाक आमी मागताले हांव जेनेसिया पासत आनी ताची सर्जरी बरे भाशेन जाल्या म्हूण आमकां कळयलां. देवाक दिन वाचुया सर्जरी बरे भाशेन जाल्या म्हूण आनी बेगीनूच ताची रिकवरी जावपाक ही फामिली पासत आमी मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. एक नोश्टी पिणगा खुणा मागता अशेंची सो आज शुभ वर्तमानान म्हणटा. जोनसा बगोर आनीक एक पिणगेक खुणा मेळची ना कित्याक निनेवेच्या लोकांक जोनस जालो एक खुणा आनी निनेवेच्या लोकांन आपल्यो वाटो बदल्ल्यो आनी आपलें पातकी जिवीत सोडून देवाक मानता ते भाशेन आपलें जिवीत तेंची येयली. आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो देव देवाचो पूत आमच्या पातकां खातीर आपूण मेलो आनी आमकां पुनोव जिवनपण फावो केलें. दोन दिसाक हीच कृपा आमकां मागून घेवया. उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जिवंक आनी उदीक कृपेन आमी बरो म्हूण मिसांत कोतकोत्यान आमकां सगल्यांक हीच बोड आनी कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उपसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्य सदांच्या कुवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनाक. भागिवंत पावलोन रोमकारांक बरयलोलें चिटीची सुरवात.
दोन दूत जांक आपयलोलो देवाचें शुभ वर्तमान पोरगोटूंक विचून काडलोलो पावलू जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. हें शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवाद्या उद्देशी पवित्र पुस्तकाचेर आदी फुडें वासायलोलें. तें ताच्या पुता संबोनीन रोगता मासा पोरमाणें तो दाविदाचो कुळेंतलो ताका जल्मलो, पूण पवित्र करता त्या आत्मा पोरमाणें तो बोलवण जाल्लो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं ताची पोरगोटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगलीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक कालतीस जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाल्ली आमकां कृपा आनी दोन दुताची जबाबदारी. तांचे मदलीं तुमी जेजू क्रिस्ताचीं जावंक देवान आपयलोलीं. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. सर्वेस्पराक रोचूंक गांव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केलीं ओचोऱ्यां. उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनांत दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. उद्गार. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांची उर्पोवन जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोस्टी पिणका ती एक खुणां मागता, पूण जोनसाचे खुणे बगत दुसरी खुणां तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणगेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर कास्तीचें फर्मण मारतली, कित्याक ती पृथ्वीचे शिमेतान सालोमाची जाणवां आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी चेर कास्तीचें फर्मण मारतलो, कित्याक जोनसाचे उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केले. पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ही एक नोस्टी पिणगा एक खुणा मागता.
आनी जोनस प्रवाद्याचे कुडी बोगो दुसरी खुणा तांकां मेळची ना अशें जेजू म्हणटा. बाबा भयणीनो, जोनस प्रवादी मासळीच्या पोटान 3 दीस उरलो आनी तिसऱ्या दिसा देवान ताका भायर उडयलो ह्या मासळीच्या तोंडांतल्यान. तेन्ना ताणें किरीत भाशेन निनेवेच्या लोकांक आपले प्राचीत करूंक, आपले पातकी जिवीत सोडून दिवंक ताणें प्रवचन केलें. आनी लोकांन ताचो उलो व्हडा मोगान आनी सगले खोरायेन जो ताणें केल्लो तो आयकलो, आपलें जिवीत बदल्लें आनी देवान तांकां सगल्यांक साल्वार केली. पूण जेजू म्हणटा, जोनसा परस हांगासर कोण व्हडतो आसा तो जावन आसा देवाचो पूत. कित्याक राणी, दोखिणीची राणी शेबा, क्वीन ऑफ शेबा, सालोमाची जाणवां आयकूंक आयली आनी ती सुद्दां हे पिडकेक किरीत भाशेन म्हणटली, तुमी नोश्टी, कित्याक तुमकां जेजून प्रवचन केलें, म्हाका तरी हें बाग फावो जावंक ना, हांव सालोमाची जाणवां आयकूंक आयली आनी सालोमा परस कोण व्हडतो तुमकां प्रवचन करता. जेजू 3 दीस बाबा भयणीनो दोतोरेचे पोटान वो दोतोरे भितर रावन आमकां किरीत भाशेन पातकाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण सगल्यांक फावो करता. आपूण मरून आमकां सगल्यांक पुनर्जीवन फावो केल्ल्या सरवंडाराक जायते फावटी बाबा भयणीनो आमी आमच्या जिवितान बेसारमाय करता आनी विसरता की आणी आमकां पुनर्जीवनपण बासायलां. आमी त्याच पातकी जिवितान रेवडून आसता. आमची काळजां सोम्या खातीर रचल्यात आनी ती दादूस जातली जेन्ना आमी ही आमची काळजां सोम्यांत एक जातली. अशें रोमकाराच्या चिटीन बागेवन पावलो आमकां सांगता, Our hearts are made for you and they will rest unless and until they abide in you. वय बाबा भयणीनो, दर एका मनशाक देव आपल्या हे रचनेंत रचता आसतना ताची सोडवण करूंक देव पयलोसतान येवजिता. पूण मनीस आपल्या वाद्याचो जाता, मनीस आपलें चिंता, मनीस सगळे संवसाराक लबदता, आपली गिरेस्तकायेक तो ओडटा आनी पातकी जिविताक तो लबदून आपलें जिवीत नश्टपणाक तो चलयता. आमी तशेंच करता. आमच्या जिवितान जायते फावटी घडीक बरें आसा ते आमकां देवाच्या उतरांतल्यान घडये देवाचो ताळो आमकां दर दिसाक आयकूंक येता. देवाचो ताळो आमकां आमचें जिवीत बदलूंक उलो मारता. आमी घडये जायती नश्टी पिळगां आज जेजू आमकां पडयलो जाल्यार आमकां हीच उतरां म्हणून निराशी जातलो काय? कित्याक महामारी आमच्या जिवितान आयली, व्हड महामारी बाबा भयणीनो, भिरांकूळ महामारी. तरी पूण आमच्या लोकांन आपलें जिवीत पातकी जिवीत सोडून दिवंक ना, आपल्यो वाटो बदलूंक ना. जायतो लोक आदलेच वाटेन चलता, जायतो लोक आपल्याक जाय ते भाशेन करता, जायतो लोक देवाक विसरलेलो आसा, जायतो लोक देवाचेर आड वेता, ताचे मांदामेंत बाबा भयणीनो पाडिनात, देवान सांगलेल्यो वाटो आपणावंक विसरतात. जेजू आमकां दर दिसाक देवाचें राज हाडूंक आनी देवाच्यो वाटो आमी आपणावंक आपले पातकी जिवीत सोडूंक आमकां उलो मारता. आमी ह्या सरवंडाराक वेंग मारुया. ताणें आमकां पुनर्जीवनपण बासायलां. आमी आमचें पातकी जिवीत सोडून नवसरलेलीं मनशां कशीं जिवंक खतखत्यान निनेवेच्या लोकां भाशेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
म्हज्या भावा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र शुभेच्छा गावात सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय. आमी मागता तुज्या अपुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्पराताय बारका. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी शासनाचे देवा सूर काड्यान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चलो ना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरोन तरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या बरोबर. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराचे हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटभर गोटुया. तुझ्या कुसानी पोलोची बोलपणा बोलली तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवोड्यारा आमची सोडवोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो सेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगतीत चोपोती बागेवन सुजे बागेवन धर्मतान सूर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक.
आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या चे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां दी. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां दिवा, दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घालन तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जर जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप कट्टती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुझ्या भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एका चितलान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका.
प्रार्थुया. मोयमोवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळी कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपून नायन ताच्या दिवसैमांत आमकां वांटो दी. आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आज सांजे क्रिस्माच्या भुरग्यांच्या आवय बापायची मिटींग जोमात आसतली 5 वरांचेर. मागता कोणूय एक आवय बापूय तांचो हे जमातीक हाजीर जावं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Jesus.